नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। मटक्याचे केशीत बाबू क्रायम ब्रांची मुखार हाजीर। भितर पडत म्हूण बाबू अटकपूर्व जामिनाक, बाबूक अंतरीम थाकाय। मटक्याचे प्रकरण बाबून घाल्या भावाचेर, भावाची चौकशी सोमारा। ओनू ISL 17 नोव्हेंबर ते 4 मार्च सीझन लांबलो। ATK 8 केरळा ब्लास्टर्स ओपनिंग मॅच। FC गोवाच्यो मॅची 19 नोव्हेंबरा सावन। पयली मॅच चेन्नई FC 8। स्पेशल स्टुडंटाक पिट्टा सस्पेंड केलो म्हणून सांगोळडाच्या आर्दी वर्ल्ड स्कूला आड आवय हायकोर्टान। खंडपीठान मॅनेजमेंटाक लावंक लायली कोर्टांत हजेरी। सध्या भुरग्याक क्लासी बंद। मांडवीचो एक पूल येरादारीक बंद। म्हापशा पणजे रोटावेलो ट्रॅफिक वरांची वरां ब्लॉक। बेती फेरीच्या मार्गारय झुंडी। तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या खांब्याच्या स्लॅबाक एक पूल बंद। आणि शेतकी खात्याची गोयच्या 17 भुरग्यांक दापोली कृषी विद्यालयात शिकूंक लेटरां। आवय बापूय धुकलत म्हणून शेतकी मळार मोठो स्कोप म्हणून फुडें सरात। शेतकी मंत्र्याचो उलो। विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार मटक्याचे केशींत क्रायम ब्रांची मुखार चौकशेक हाजीर जालो। चौकशेक पुराय सहकार्य करतलो म्हणून बाबू सांगता। ताका शुक्रारा सकाळी चौकशेक समन्स धाडिल्लो। भितर पडत म्हूण भंयान बाबून मडगांव कोर्टांत अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केल्लो। सोमारा सुनावणी दवरून कोर्टान बाबूक तो मेरेन अटक ना म्हणून थाकाय दिल्या। मटक्याचे प्रकरण बाबून भावाचेर घाल्ल्यान क्रायम ब्रांचीन बाबूच्या भावाक सोमारा आपयला। मटक्याच्या केशीत चौकशेक क्रायम ब्रांचीन समन्स धाडटनाच शुक्रारा सकाळी काँग्रेसीचो आमदार बाबू क्रायम ब्रांची मुखार हाजीर जालो। ताच्या घरातल्या एका ऑफिसात मटक्याच्यो कितल्योशोच स्लिपी आनी डॉक्युमेंट मेळिल्ल्यान क्रायम ब्रांच मटक्याच्या रॅकेटाविशीं बाबूची चौकशी करता। क्रायम ब्रांचीन भितर सरतना बाबू पुराय सहकार्य दितलो म्हणून मिडिया कडेन उलयलो। बाबू तुमकां वचून दिसता हितून पॉलिटिकल इंटरफियरन्स काय ना कसो? चौकशी जातली तेका चौकशी फुडें वता कांयच रॉंग केल्लें ना। क्रायम ब्रांचीन बाबूची सुमार वरभर चौकशी केली। बाबू भितर वतना आशिल्लो तसो भायर सरतना दिसलो ना। बाबूची बॉडी लँग्वेज बदलली, मुडय बदललो। मिडिया कडेन उलोवंकूय बाबू तयार जालो ना। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण बाबून खंय हे अरिश्ट आपल्या भावाचेर धुकल्ला। ज्या ऑफिसात मटक्याच्यो स्लिपी मेळ्ळ्यात ते ऑफिस खंय ताचो भाव चलयता आनी बाबू खंय कसल्याच बेकायदेशीर गजालींची कल्पना सुद्दां ना। क्रायम ब्रांचीन ह्या प्रकरणात बाबू कवळेकाराचो भाव बाबल कवळेकाराक सोमारा चौकशे खातीर आपयला। क्रायम ब्रांचीत वच्चे पयलीं बाबू अटकपूर्व जामिनाक मडगांवच्या कोर्टात गेलो। कोर्टान अर्जाची सुनावणी सोमारा दवरल्या आनी बाबूक अंतरीम अटकपूर्व जामीन दिला। फुडल्या आदेशा मेरेन पुलिसांक बाबूक भितर व्हरोंक मेळचो ना। Matter is under investigation. We will come to a conclusion only after all evidence in this regard has been taken. But prima facie, it is very, very clear that that particular premise within the residential compound belonging to Mr. Babu Kavlekar was being operated as an office for this illegitimate trade. विरोधी पक्ष पुढारी बाबू कवळेकाराचे नाव बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण आणि आता मटक्याच्या केशीत आयिल्ल्यान केपें आणि मडगांवच्या बीजेपीन बाबूच्या राजीनामे खातीर नेट लायला। आता एक लोकप्रतिनिधी असून ताणें हें करप, हे एक लोकप्रतिनिधी हो एक रोल मॉडेल आसता, ताणें तें करप हें तरी सोबना। आनी जे लोकप्रतिनिधीन जर गुन्न केल्लो आसत, प्रायमा फेसी ACBक हें मेळिल्लें आसा, लोकप्रतिनिधीन जर गुन्न केल्लो आसत ताजेर हो FIR फायल जावपाकच जाय। तो विरोधी पक्ष नेतो जावं आनी म्हण लोकप्रतिनिधी म्हणून ताका सोडप नासता। जनरल मनशाचेर जेन्ना जाता बाकी गव्हर्मेंट सर्वंटाक तें ताकाय जावपा जाय अशी आमची मागणी आसा।
FIR जो पॉलिटिकली फायल केला म्हणटात तातूंत काय आमकां दिसना. FIR फायल केल्ले आनी ताजेर एक्शन घेतले बगर आमी गव्हर्मेंटाचे आभार मानता. ACB फ्री हँड दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान आनी तो बेगीन ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून ताजेर कारवाई करची ही आमची मागणी आसा. प्रायमा फेसिया प्रूव जाता की तो कल्प्रिट आसा म्हूण. ताणें आपल्यालो ऑपोजिशन लिडरूच न्ही तर MLA म्हूण रिजायन जावचो. इलेक्शन कमिशनरान इमिजिएट एक्शन घेवन डिस्क्वॉलिफाय करचो, नाजाल्यार आमी ताजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घालपाची आमी तयारी करतले. तुमची जर पार्टीचे बद्दल थोडी सुद्दां तुमकां करप्शनाच्या विरोधान जर चाड आसा जाल्यार तांचे कडल्यान विरोधी पक्ष नेते पद सुद्दां तुमी खरें म्हणजे काडून घेवपाची गरज आसा. हाच्या उलट पॉलिटिकल वेंडेटा ह्या नांवा सकल, राजकीय सूड ह्या नांवा सकल तुमी जर ह्या आता प्रकरणाक दुसरेंच जर स्वरूप दिवपाक सोदतात जाल्यार ते निशेधार्ह अशी गोष्ट आसा. आनी ताका लागून भारतीय जनता युवा मोर्चाचे तर्फे आमी स्पश्ट मागणी करतात की एक तर ज्यांचेर प्रायमा फेसी इतलो सॉलिड एविडन्स जावन तांचेर FIR जाल्ले आसा तांकां पयलीं स्वता विरोधी पक्षान तांचे विरोधी पक्ष नेतेपद तांणी काडून घेवचे आनी तांचेर जी FIR लॉन्च जाल्ली आसा ती योग्य आसा ताजेर योग्य आनीकूय इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. आनीकूय तातूंत भितर खंयचे प्रकरणे आनीकूय तांचे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स आसात काय कितें हाचेरूय बी इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी सत्य कितें आसा तें जनते मुखार येवचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 17 नोव्हेंबरासान सुरू जावपा आशिल्ल्या ISL फुटबॉल सर्तीचो ड्रॉ डिक्लेअर जालो. ओपनिंग मॅच फाटले सर्तीचे चॅम्पियन ATK आनी उपवस्ताद केरळा ब्लास्टर्स FC मदीं सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकातांत जातली. FC गोवाच्यो ISL मॅची 19 नोव्हेंबरासान सुरू. पयली मॅच चेन्नईन FC आड चेन्नई जातली. 4 मार्चाक फायनल कोलकातांत. सीझन 4 म्हयने लांबला. अंदू ISLांत 10 टिमी, 95 मॅची. चौथे ISLांत वट्ट 10 टिमी खेळटल्यो. टाटाची जमशेदपूर FC आनी जिंदालाची बेंगलुरू FC अंदूच्यान ISLांत खेळटले. ह्या खातीर अंदूचो सीझन 4 म्हयने चलतलो. हातूंत 95 मॅची जातल्यो. पयले मॅचीत 2 खेपेचे वस्ताद ATK आड उपवस्ताद केरळा ब्लास्टर्स कलकत्तांत खेळटले. FC गोवाची पयली मॅच चेन्नईन FC आड जातली. FC गोवाची पयली होम गेम 30 नोव्हेंबराक बेंगलुरू FC आड फातोड्डें स्टेडियमार जातली. अंदूच्या सिजनाचे आनी एक खासा आकर्शण म्हळ्यार आयताराचो डबल हेडर. दरेक आयतारा दिसा 2 मॅची जातल्यो. एक 5:30 जाल्यार दुसरी 8. सोमार आनी मंगळारा मॅची जावच्यो ना. 4 मार्चाक निमणी लीग मॅच जातली. सेमीफायनली आनी फायनलींची तारीख आनी सुवात अजून थारिल्ली ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. EDC खंय अंदू 13 कोटी मायज प्रॉफिट जाला. फाटल्या वर्सा प्रॉफिट आशिल्लो 48 कोटी, अंदू 61 कोटी. प्रोजेक्ट वर्क डिडक्ट केले उपरांतचो हो आंकडो. अंदू लोन सेगमेंट 12 कोटी मेरेन वाडयला. येता त्या कांय दिसांत EDC इन्क्युबेशन सेंटर उक्तें करतली म्हूण EDCचो चेअरमॅन सिद्धार्थ कोकळेकार मिडिया कडेन उलयलो. A record profit of 61 crores this year. Last year the profit was 46 crores. 48 crores. And this year we have managed to reach up to 61 crores. We have also increased. आमी भरपूर आमचे जे कोर आमचो पॉलिसी आसा, कोर आमचे काम आसा म्हणजे आमी गोंयचे एंटरप्रेनर्स तयार करपाचे, इकॉनॉमिक एक्टिविटीज ताका चालना दिवपाची. हे आमचे जे कोर प्रिंसिपल्स आसा, कोर वर्किंग पॉलिसीज आसा, ताका लागून आमी लोन्सय ह्या वर्सा खुबशे वाडयल्या. म्हणजे ऑलमोस्ट 11 crores increase is there, almost 12 crores increase is there in the loan segment. This profit is after deducting the work that EDC has been doing in the field of corporate social responsibility. We have taken lot of projects. म्हणजे आम्ही एड्युकेशन फील्ड, कन्झर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज ह्या 2 सब्जेक्ट घेऊन आणि आमचे सिनियर सिटीजन्स वेलफेअर हे 3 सब्जेक्ट घेऊन आम्ही आमची कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे एक समाजा प्रती आमचे रीण हेही आम्ही फेडून हे आम्ही प्रॉफिट ह्या वर्सा आम्ही डिक्लेअर करता. EDC 600 जाणांक GST विशीं ट्रेनिंग दिता. हाका लागून ल्हान ट्रेडरांक आदार जातलो. तेच प्रमाण चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना सरकारान सुटसुटीत करून दिल्या.
ती तरणाट्यांक बऱ्याक पडटली. Training 600 youngsters in this field to help them become tax assistants, to help small traders and industry in Goa. खंय तरी GST नवो आशिल्ल्यान खुबशे डिफिकल्टीज येता, पूण म्हाका दिसता आमचे ह्या ट्रेनिंगाच्या नंतर हे जे यंग प्रोफेशनल्स फिल्डार आयल्या ते घेवन खुबश्यो ह्यो डिफिकल्टीज सॉल्व करपाक जातल्यो. स्पेशली द स्मॉल बिजनसमॅन, धाकटे व्यापारी, धाकटे व्यावसायीक हांकां खूब मदत जातली. EDCची दुसरी एक लोन्स, टर्म लोन्स इज वन फील्ड, पूण आमचो मेन खूबदां थ्रस्ट आसता तो क्रिएशन ऑफ स्मॉल एंटरप्रेनर्स, यंग एंटरप्रेनर्स. म्हणजे चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजना जी आमची फ्लॅगशीप स्कीम आसा, गव्हर्मेंटाची स्कीम जी EDC इम्प्लिमेंट करता, ती आमी सुटसुटीत करून घेतल्या सरकारा कडल्यान. म्हणजे ताजें जें इनकम लिमीट 3 लाख आशिल्लें तें आतां आमी 10 लाखाचेर व्हेलां. म्हणजे मोर यंगस्टर्स, आमचे गोंयचे तरणाटे चड प्रमाणांत हे लोन घेवपाक शकतले, एक स्वताच्या पांयार उबे रावपाक शकतले. टू कीप पेस विथ द न्यू वर्ल्ड, टू कीप पेस विथ द टेक्नॉलॉजी अँड द न्यू इनोवेशन्स इन बिझनेस, वी हॅव ऑल्सो डिसायडेड, द बोर्ड वॉज युनॅनिमस इन द डिसिजन, की एक EDC इन्क्युबेशन सेंटर स्थापना करप. एक 40 to 45 सीटर आमच्याच ह्याच बिल्डिंगेन एक इन्क्युबेशन कम मेंटरिंग कम हेल्पिंग दॅट एंटरप्रेनर टू सेट अप अ टेक्नॉलॉजिकल बेस्ड बिझनेस अशें एक स्वरूप ताचें आसतलें. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. ब्रेक.